ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ. ಅರಂಬುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿರಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಂ ಪೀತಕೌಶೇಯವಾಸಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಭಾಸಿತಾಂಗಂ ಪುಣ್ಯೋಪೇತಂ ಪುಂಡರೀಕಾಯತಾಕ್ಷಂ ವಿಷ್ಣುಂ ವಂದೇ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ ಸಶಂಖಚಕ್ರಂ ಸಕಿರೀಟಕುಂಡಲಂ ಸಪೀತವಸ್ತ್ರಂ ಸರಸೀರುಹೇಕ್ಷಣಂ ಸಹಾರವಕ್ಷಸ್ಥಲಕೌಸ್ತುಭಶ್ರಿಯಂ ನಮಾಮಿ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿರಸಾ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಛಾಯಾಯಾಂ ಪಾರಿಜಾತಸ್ಯ ಹೇಮಸಿಂಹಾಸನೋಪರಿ ಆಸೀನಮಂಬುದಶ್ಯಾಮ ಆಯತಾಕ್ಷಮಲಂಕೃತಂ ಚಂದ್ರಾನನಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಸತ್ಯಭಾಮಾಭ್ಯಾಂ सहितं कृष्णमाश्रये. आम्ही कितलं पाप करून असतात की ताजेगिंत चड पाप देवाला एक नांव काडच्याक समर्थच खंय. तशें तेवचे वचून आमी मन दिवन सांगता आमगेलें मन रब्बना चंचलम ही मनम कृष्णा म्हणून सांगून येवन अर्जुनान गीतेन सांगिल्लें म्हण केजी मन रब्बना. मन रब जाल्यार कसं एक उपाय म्हणून सांगला रे आमी थंय सांगतात न्हय तप्प ना अशें सांगता आनी 1000 नांव पुर्ती सांगता जाल्यार तितलें तप्प ना अशें सांगता. तप्प जाता हांव सांगतना तप्प जाता कारण की एक तप्प जावन सोडता कडेन म्हाका तें उपास आनी रिकवर करचें जायना. एक तप्प ना अशें सांगता आनी पुर्ती सांगता 1000 नांव सांगता. प्रयत्न कराचे मन राबचें साध्य आसा. आनी खंय अल्पप्राण सांगता खंय महाप्राण सांगता. त्या पुराचे एक चूर आमी सांगता म्हणून प्रयत्न केलो जाल्यार मन राबचें साध्य आसा. कोणी उल्लोचनाचें मात्र कोणी येवन गट्टी उरलें जाल्यार थंय मन वता. तशें ताचे वचून आमी हांगा कसले आयले म्हळ्यार हें सांगच्या कायलींची म्हयने एक पण सांगची तितलेंची प्रति दिवस सांगतात म्हणून सांगचें जायना. आमी म्हयने एक पण सांगचें म्हणटाना मन दिवन सांगाचें म्हणून ताका उरलो नाकाचें म्हणून सांगचें. उरलें जाल्यार आमकां कांय तोंदर ना तुमकां पाप येता. उरलें नाशें उतरां म्हणून जाल्यार सांगना जाल्यार येतना पुण्य येता. दय दवर उरलो नाकाची. आमगेले
परदावनु तानी तुळसी दल घालता ती ओम विश्वाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम वषट्काराय नमः ओम भूतभव्य भवत्प्रभवे नमः ओम भूतभृते नमः ओम भूतभृते नमः ओम भावाय नमः ओम भूतात्मने नमः ओम भूतभावनाय नमः ओम भूतात्मने नमः ओम परमात्मने नमः ओम मुक्तानां परमागतये नमः ओम अव्ययाय नमः ओम पुरुषाय नमः ओम साक्षिणे नमः ओम क्षेत्रज्ञाय नमः ओम अक्षराय नमः ओम योगाय नमः ओम योगविदां नेत्रे नमः ओम प्रधानपुरुषेश्वराय नमः ओम नारसिंहवपुषे नमः ओम श्रीमते नमः ओम केशवाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम सर्वाय नमः ओम शर्वाय नमः ओम शिवाय नमः ओम स्थाणवे नमः ओम भूतादये नमः ओम निधिरव्ययाय नमः संभवाय नमः ओम भावनाय नमः ओम भर्त्रे नमः ओम प्रभवाय नमः ओम प्रभवे नमः ओम ईश्वराय नमः ओम स्वयंभुवे नमः ओम शंभवे नमः ओम आदित्याय नमः ओम पुष्कराक्षाय नमः ओम महास्वनाय नमः ओम अनादिनिधनाय नमः ओम धात्रे नमः ओम विधात्रे नमः ओम धातुरुत्तमाय नमः ओम अप्रमेयाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम अमरप्रभवे नमः ओम विश्वकर्मणे नमः ओम मनवे नमः ओम त्वष्ट्रे नमः ओम स्तविष्ठाय नमः ओम स्थविराय नमः ओम ध्रुवाय नमः ओम अग्राह्याय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम लोहिताक्षाय नमः ओम प्रतर्दनाय नमः ओम प्रभूताय नमः ओम त्रिकाकुब्धामने नमः ओम पवित्राय नमः ओम मंगलपराय नमः ओम ईशानाय नमः ओम प्राणदाय नमः ओम प्राणाय नमः ओम ज्येष्ठाय नमः ओम श्रेष्ठाय नमः ओम प्रजापतये नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम भूगर्भाय नमः ओम माधवाय नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम ईश्वराय नमः विक्रमिणे नमः ओम धन्विने नमः ओम मेधाविने नमः ओम विक्रमाय नमः ओम क्रमाय नमः ओम अनुत्तमाय नमः ओम दुराधर्षाय नमः ओम कृतज्ञाय नमः ओम क्रतये नमः ओम आत्मवते नमः ओम सुरेशाय नमः ओम शरणाय नमः ओम शर्मणे नमः ओम विश्वरेतसे नमः ओम प्रजाभवाय नमः ओम अह्ने नमः ओम संवत्सराय नमः ओम व्यालाय नमः ओम प्रत्ययाय नमः ओम सर्वदर्शनाय नमः ओम अजाय नमः ओम सर्वेश्वराय नमः ओम सिद्धाय नमः ओम सिद्धये नमः ओम सर्वादये नमः ओम अच्युताय नमः ओम वृषाकपये नमः ओम अमेयात्मने नमः ओम सर्वयोगविनिसृताय नमः ओम वसवे नमः ओम वसुमनसे नमः देवांक स्वाम्यांक साष्टांग वंदन करून आम्ही गौडसाचो सेवक समाजातून मल्लेश्वरम हांगातून आम्ही उलयत आसा ते प्रति महिन्याचे लास्ट संडे तुमकां गोत्ता आशिल्ले प्रकार काशी मठांतो बेंगलोरांतो सत्यनारायण पूजा चलता आसता कोणी तरी एक फॅमिलीचे तांणी वयसून घेवन न्हू सत्यनारायण पूजा करतात प्रति वर्षाचे डिसेंबराचे सत्यनारायण पूजा आम्ही गौडसाचो सेवक समाजाच्या वतीन आम्ही करता आसा ते आनी ती एक विशेष म्हळ्यार
एक कळश बदलाक आमी 400 वयर कळश स्टेजार दवरताची, ताची पुजा करताची जना लागीं म्हळ्यार कॉमन मॅन कोणेंय ताका कॉन्ट्रिब्यूट करायचा. कळश, सपात सेवा, संतर्पण सेवा आणि महासंतर्पण सेवा विशेष जावन हांगा करताची. प्रति एक मनशाक प्रति एक फॅमिलीक एक अवकाश तांणी हांगा पार्टिसिपेट करायचा, तांणी डोनेट करायचा आणि पूजेंत भागवहिसून देवाले प्रसाद घेवचे एक तांकां एक तृप्ती मेळटा. सो हे एक व्हड एक अवकाश प्रति वर्ष आमी जनाक दिता आसा ती जन वर एक खुशेरी पळयताची येवन पार्टिसिपेट करताची. आज वर तुमी पळोवन आसता हांगा 400 वयर कळश आमी स्टेजार दवरला. पूज दत्तारी सकट लोक येवन ते प्रसाद घेवन देवाले स्वाम्याले आशिर्वादाक पात्र जाताचे. तशेंचे हें पुरो पळयताले तुमकां सगळ्यांक हांव शुभ हारैके करता. यूथ ऑफ GSBचे सडन जावन आज हांगा आयिल्ले आमगेलें एक भाग्य. सो तांकां एक विशेष जावन धन्यवाद दिताचे. आमगेले हांव प्रकाश केणी गौडसाचा सेवक समाजाचे वायस प्रेसिडेंट आनी आमगेले प्रेसिडेंट जीजी शेणे मामो, सेक्रेटरी श्री गणेश नायक मामो, आमी तुमकां सगळ्यांक आव्हान दिताचे मेगेले घेवन उत्तरां येता. नमस्कार. ओम अनंताय नमः. ओम हुतभुग्भोक्त्रे नमः. सुखदाय नमः. ओम नैकदाय नमः. ओम अग्रजाय नमः. ओम अनिर्विण्णाय नमः. ओम सदामर्षिणे नमः. ओम लोकाधिष्ठानाय नमः. ओम अद्भुताय नमः. ओम सनाते नमः. ओम सनातनतमाय नमः. ओम कपिलाय नमः. ओम कपये नमः. ओम अव्ययाय नमः. ओम स्वस्तिदाय नमः. ओम स्वस्तिकृते नमः. ओम अक्रूराय नमः. पेशलाय नमः. ओम दक्षाय नमः. ओम दक्षिणाय नमः. स्मरिसो सर्वदा हरिया. सुरवर दोरेया करुणानिधिया. सुरवर दोरेया करुणानिधिया. सुरवर दोरेया करुणानिधिया. करुणानिधिया. स्मरिसो सर्वदा हरिया. मुनिजनवन्द्यना मनसि जनय्यना. मुनिजनवन्द्यना मनसि जनय्यना. मनदली अनुदिन ನೆನೆಯೋ ಹರಿಯ. मनदली अनुदिन ನೆನೆಯೋ ಹರಿಯ. ನಂದನ ಕಂದನ ಇಂದಿರೆ ಅರಸನ. ನಂದನ ಕಂದನ ಇಂದಿರೆ ಅರಸನ. ಮಂದರೋಧಾರನ ಚಂದದಿಂದಲಿ ಹರಿಯ. ಮಂದರೋಧಾರನ ಚಂದದಿಂದಲಿ ಹರಿಯ. ಚಂದದಿಂದಲಿ ಹರಿಯ. ಸ್ಮರಿಸೋ ಸರ್ವದಾ ಹರಿಯ.
परगुणपूर्णना सरसिज नेत्रना परगुणपूर्णना सरसिज नेत्रना परवासुदेवना प्राणद प्रियना प्रणवासुदेवना प्राणद प्रियना कंजदळे क्षणा मंजुळ भाषणा कंजदळे क्षणा मंजुळ भाषणा अर्जुन सारथी सज्जन प्रियना अर्जुन सारथी सज्जन प्रियना सज्जन प्रियना स्मरिसो सर्वदा हरिया वेंकटरमणना संकटहरणना वेंकटरमणना
सद्गुरु श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, सद्गुरु श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, काशी मठ संस्थान की, परम पूज्य गुरुवर्य काशी मठाधीश संयमेंद्र तीर्थ स्वामीला पवित्र चरण कमलांक शिरसाष्टांग वंदन कोर्नु, परम पूज्य सुधींद्र तीर्थ स्वामपर्यंत सर्व वृंदावनस्थ गुरुवर्यालय आठव काणगेवनु, तशींची आमगेले व्यास संस्थाना आराध्य देव व्यास रघुपती नरसिंहालय, तशींची आमगेले परम पूज्य सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान प्रतिष्ठ करून आमकां हांगा दिलेले तसले पार्थसारथी देवाक शिरसा वंदन करून हांगा मेळ्ळेले सर्वांकय आजी 361 आमगेले सत्यनारायण व्रत प्रति महिने आमी हांगा लास्ट आयतारा सत्यनारायण व्रत करून आजीक 361 म्हळ्यार 30 वर्स जावन आयचे 31 वर्साक प्रथम जाल्लें तसलें हें सत्यनारायण व्रत देवान हो सत्यनारायण व्रत निरंतर जावन चलचें तशें कोरका, हातूंत सर्वांनी भाग जावका, सगळे समाजाक हे सत्यनारायण व्रता निमित्त बरेपण जावं तशी देवान स्वाम्यान अनुग्रह कोरका म्हणून प्रार्थना करताची आयचे सभा कार्यक्रम प्रारंभ करच्याक अध्यक्ष दयानंद पै मामा लागीं हांव निमगून घेता. आमगेले स्थानदेव भगवान पार्थसारथी देवाक प्रार्थना करता. तशीच आमगे संस्थान आराध्य देव श्री व्यास रघुपती नरसिंह देवाक प्रार्थना करता. आज पूज केलेले पूजनीय भगवान सत्यनारायण देवाक प्रार्थना करता. तशीच आमगेले परम पूजनीय वृंदावनस्थ गुरुवर्य श्री 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 सुधींद्र स्वामीले वृंदावन कांगातून पांय पडता आनी स्वामीले स्मरण करता. तशीच आमगेले परम पूजनीय गुरुवर्य काशी मठाधीश श्रीमद श्री 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 संयमी तीर्थ स्वामीले दिव्य कमला चरण कमलारी प्रार्थना करता. तशीच स्वाम्याक देवाक मागता. आमी सगळे समाजाक तशीच हांगा आशिल्ले सर्व जनां कुटुंबीक देवान स्वाम्यान दीर्घ आयुष्य दिवका, चांग रीती उत्तरोत्तर अभिवृद्धी करून दिवका, चांग मना शांती दिवका म्हूण देवाक स्वाम्याक मागता. त्या मानाय आमगेले हांगा आशिल्ले पुराय जनां चेडू बाळांक देवान स्वाम्यान चांग रीती रक्षण कोरका, चांग रीती अभिवृद्धी करून दिवका म्हणून देवाक स्वाम्याक हांव प्रार्थना करता. आज आमगेले 361 सामुहिक सत्यनारायण पूजा नारायण शेणी सांगला म्हणजे फुडली फावटी 30 वर्साचे कशी त्या 30 वर्स जाल्ले म्हणून कोणाक कळना. त्या रीती छंद रीती एक दिवस राबन येतिलें हांगा सत्यनारायण पूजा. इवन कोविड टायमार जाल्यार राबोवंक आशिल्लें सरकाराचे ऑर्डर आशिल्ले करूं नजी म्हणून, जाल्यार आमी हांगा लिमिटेड जनान उट्ट करून हांगा सत्यनारायण पुजेक राबूं नजे म्हणून त्या एक निर्धार घेतिल्लें. ती आज 361 सत्यनारायण पूजा सत्यनारायण शेणी सांगला म्हणजे निरंतर जावन हे सत्यनारायण पूजा जावका, हांगा तुमी जनान येवका आनी हे सत्यनारायण पुजेचे सगळेच भाग वयतले तुमकां सगळे कुटुंबाक देवान स्वाम्यान चांग उत्तरोत्तर अभिवृद्धी करून दिवका म्हणून हांव पुनरपी मागता. आज हांगा आशिल्ले 361 सत्यनारायण पुजेक आमगेले बेंगलोर काशीमठ वेवस्थापक समितीचे सर्व सदस्या तर्फीन तुमकां भव्य स्वागत सांगूंक म्हाका भारी खुशी जाता. सर आज मस्त संख्येन तुमी हांगा आयिल्ले आसाची तुमकां पुरायजनाक भव्य स्वागत सांगता. आतां ह्या म्हयन्याचे जाल्लेले ह्या म्हयन्यात जावचे नेक्स्ट म्हयन्यात जावचे कार्यक्रमा विशीं आमगे सेक्रेटरी नारायण शेणीक मनव करता. ताणें सविवर जावन तुमकां सांगता म्हणून म्हगेली मनवी. हो एक म्हयनो पुष्य मासांतू एक अति विशेष जाल्लो एक दीस आमकां मेळटा. आमगेले परम पूज्य सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान वृंदावनस्थ जावन जाल्लो दिवस. तशी ह्या म्हयन्यांतू अनेक विशेष देवान घडोवन घेतिल्लें आसा. एक मस्त संवत्सर न्ही मत कसं नाही शतमाना दाखून आमी 100 गटल्यान वर्सां दाखून एक सगळेची समाज सगळेची भारत देश एक आतुर पळत आशिल्लें एक राम मंदिर निर्माण जावका म्हणून देवाल दयेन श्रीरामचंद्रान हेच म्हयनो ताणें घेतला. हेच म्हयन्यांच्यो प्रतिश्ठ जेवचे आसा. हातूंत आमकां सगळेची गौड सारस्वत ब्राह्मणांक
विशेष जावन आमकां काशी मठाचे कोण आमी अनुयायी तांकां एक होड दिवस कित्याक म्हळ्यार आमगेल मठाचो आराध्य देव व्यास रघुपती नरसिंह म्हळ्यार सुरवेरी व्यास म्हणली तिकिनी रघुपती आमगेल पट्टा देव यादवेन स्वाम्यान मूल जावन मठ करतना सुरवेरी रघुपतीक दवरून मठांतू आराधन सुरू केलेली. रघुपती नंतर केशवेन स्वाम्याल कळगत दखून वेदव्यास मेळलो. तशी आमगेले मठाचो मूलदेव आमकां रामचंद्र आमी ताका रघुपती म्हणचे. तशी ह्या रघुपतीन तागेले वैभव तागेले जन्मस्थळांतू एक विशेष जावन आशिल्लें तशें मंदिर निर्माण सगळेची जगत्या आशिल्लें तसलें सर्व तागेले भक्तां करान ಒಟ್ಟು करून तो करून घेतस ह्या शुभ संदर्भारी आमगेले काशी मठांतू प्रति दिवसू हांगा रामनाम तशींची आमगेले स्वाम्यान आमगेले मठाचे व्यास रघुपती नरसिंहांक केल्लें तसलें एक अष्टक सची तशींची रामनाम रामरक्षा स्तोत्र इत्तें डेली 1 म्हयनो पारायण कोरका दिवस संजे 6 घंटे दाखून 8 घंटे ताईं हें चोलका म्हणलें तसलें एक आमी घालून घेतिलो एक कार्यक्रम. हेका सर्व समाज बांधवा लागीं हांव निमगून घेता. 1 तारीख दाखून म्हळ्यार फाल्ली दाखून 31 ताईं प्रति दिवस संजे 6 गंट्याक देवाल येद्राक रामरक्षा स्तोत्र तशींची आमगेल स्वाम्यान केल्लें तसलें नरसिंहाष्टक वेदव्यासाष्टक तशींची रामाष्टक आनी आमगेल देवालें कृष्णाष्टक हें इतलें म्हणू रामनाम म्हणू रात्री आरती जावते जोळताय कोरका म्हण लेखिल्लें आसा. सर्व समाज बांधवान हातूंत भाग घेवका म्हण सांगून हांव निमगून घेता. तशींची 5 तारीखेक डिसेंबराक 5 तारीखे जनवरीक संजे 6 गंट्याक विशेष भजन तेंची रामनाम इत्यादी जावन देवाक प्रति म्हयन्याचे प्रथम शनिवार आमी पवत तसलें दीपालंकार पुष्पालंकार सेवा जाता. तदनंतर फळाराज वेवस्था आसा. सर्व समाज बांधवान भाग घेवका. तशींची 18 तारीखेक परमपूज्य सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले वृंदावनस्थ जालें तसलें तांगेले पुण्यतिथी आराधना दनपारा 12 गंट्याक देवाक विशेष पूजा तशींची गुणगान इत्यादी जावन संतर्पणे वेवस्था आसा. तशींची सांजे 7 गंट्याक रात्री पूज जाता. तशींची पल्लकी उत्सव जाता. ह्या सर्व कार्यक्रमांतू भाग घेवन नंतर फळार घेवन वचुका म्हूण सांगून निमगून घेता. 21 तारीखेक म्हळ्यार 22 तारीखेक राम मंदिराचे उद्घाटने प्रयुक्त 21 तारीखेक हांगा संजे 6 गंटे दाखून 8 घंटे ताईं रामनाम संकीर्तन भजनोत्सव जल्तिकिनी ते दुसो विशेष जावन एक रामाल विशयांतू अनेक आर्टिस्ट हांगा पूण हांगा एक सभा कार्यक्रम म्हळ्यार आमी कोणेय तांतू उल्लोचनी कसलेय ना. एक देवाल भजन एक विभिन्न आर्टिस्ट आपोवन हाडून ತಂಗೆಲ್ಕರನ ಹಂಗ ರಾಮಾಲೆ ವಿಶೇಷ ಜಾಲಲ್ ತಸಲೆ ರಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಭಜನ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 21 तारखे आसा. तशींची देवालागी विशेष प्रार्थना करून हिरदीस जेवत तसल तसले राम मंदिराचे राम पट्टाभिषेक रामाचे प्रतिष्ठे कार्यक्रम वैभवार जावो म्हूण सांगून आश पावताची देवाक एक विशेष पुष्पालंकार तशींची दीपालंकार पूजा सेवा ते दुसो आयतारा संजे घडचे आसा. हांतू जल्दिगिनी तुमी पुराय जनान भाग जावका म्हूण सांगून हांव निमगून घेता. पूजे नंतर फळारा वेवस्था आसा. तशींची 22 तारखेक सकाळी संजे उपास दिवस केल्या म्हणके 6 गंटे दाखून 8 गंटे ताईं रामनाम संकीर्तन रामरक्षा स्तोत्र पठण इत्यादी करून हांगा देवाक 12 गंट्याक विशेष पूजा आसा. ते पुजे नंतर संतर्पण करून ते मात्र न्ही हांगा सार्वजनीक जावन हांगा भायर 8 मेनारी आमी मठा वतीन सामुहीक अन्न संतर्पण करचें म्हूण लेखिल्लें आसा. हांतू जल्दिकिनी तुमी सर्वांनी भाग जावन
संजे विशेष देवाक दीपालंकार पुष्पालंकार सेवा करून हें मंदिर सुदृढ जावन कशींची सगळे समाजाक विशेष जावन आमगेले सगळे हिंदू धर्मांक एक पुनरुत्थानांक एक कारण जावो म्हूण सांगून देवालागी प्रार्थना करताची. हो इतलो ह्या म्हयन्यात जो तसलो कार्यक्रम सर्व समाज बांधवान प्रति दिवस संजे हांगे येवन देवाले रामनाम संकीर्तने भाग घेवका म्हूण सांगून हांव निमगून घेतची आमगेलो आयचे अनाउन्समेंट्स राबयता. राम मंदिर निर्माणाचे कार्यक्रम मोदीन सांगले आमगेले प्रायम मिनिस्टर मोदीन सांगले म्हणजे दिपावली म्हणजे जी सेलिब्रेट करता म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंटान सांगिल्लें आसा जाल्यार ती हांगात नारायण शेणेन सविवर जावन सांगलां कचका ह्या कार्यक्रमात तुमी पुरायजान येवका दिपावली चड रितीन विजृंभणेन हांगा सेलिब्रेट करता ते 2 दिवस कार्यक्रमाक तुमी पुरायजान भागवयचे हाचे फळाराचे समाराधनाचे पुराय अरेंजमेंट केल्लें आसा. पुरायजानान येवका म्हणून मागीर पुनर्पी मनव तुमगेल्याक. आनी आतां इंग्लीश कॅलेंडर प्रकार आमी इंग्लीश कॅलेंडर आमी हिंदू कॅलेंडर फॉलो करचें जाल्यार कशें जाल्यार सगळे जगत इंग्लीश कॅलेंडर फॉलो करताचे त्या कॅलेंडर प्रकार आज वर्साचे कडे दिवस फायदो 9 वर्स म्हणून इंग्लीश कॅलेंडर प्रकार सांगता त्या बाब जावन हांव आमगे सगळे समाजाक पुरायजानाक हांव पास म्हगेले शुभाशय सांगूक म्हाका खुशी जाता. हे येवची वर्स सांग रितीरी जनांक आनीक अभिवृद्धी जावं तशी सगळे जगत तूं समाधान जावन पिसफूल आसता तशी देवान स्वाम्यान पुरा अनुग्रह करता. एप्रिलांत युगाद आसा त्या टायमार आमी वापस सांगताची जनांक सांग रितीरी सगळे जगत वाडलो म्हणून आमी देवाक स्वाम्याक प्रार्थना करुया. आतां रामनवमीचें जनवरी 22 तारखेक केला ताजे खातीर त्या कार्यक्रमात पुरायजानान भागवयसयाचे हांगा विजृंभण आमी करचे आयडी केल्या दय करून तुमगे सहकार जावका म्हणून हांव मनवी करता. आतां अनाउन्समेंट तुमकां तशें म्हणजे डिसेंबर म्हयन्या प्रति वर्स GSS सेवक समाज तांणी हांगा सेवादार जावन सत्यनारायण पुजा तांणी आमी करता आसत हांगा तांकां ते पुरा GSS सेवक समाजाचे सर्व आडळित मंडळीचे आनी सर्व सदस्यांक तांकां आमगे शुभकामने आनी चंद्र रिती प्रति वर्सांनी करता तशी देव तांकां प्रचोदन दिवो म्हणून हांव देवाला मागतां. आतां GSS सेवक समाज ताजे तर्फेन एक अनाउन्समेंट आसा. देवाक स्वाम्यांक साश्टांग वंदन करून गौडसारचो सेवक समाजा वतीन म्हगेलें एक 2 उत्तर. तुमकां तशें म्हणजे आज एक व्हड दिवस आमकां गौडसारचो सेवक समाजाचे ना प्रति वर्ष डिसेंबरान तो सामुहीक सत्यनारायण करचें. हें खाली आमगेल मात्र न्ही तुमगेल सहभागित्व चलता आसा. तुमी पळोवन आसा ती तुमकां गोत्त आशिल्ल्या विशयी एक 2 कळश दवरून सकड कडेन सत्यनारायण करताची आमी हांगा 400 वयर कळश दवरला. तुमी पुराय जाणांनी सेवांनी बरशिल्ला सकड तुमगेले मन आशिल्लें तुमी मागिल्ले देव तुमकां प्राप्त कोर म्हणून आमी तुमगेले वतीन देवालाय स्वाम्यालाय मागूंक येता आसा. आतां पूजा जाले मागीर कळश सेवाचे म्हळ्यार 500 रुपया सेवा कोण भरला की तांणी मात्र ह्या सायडांतल्यान हांगा एंट्री जावका व्हरलेले सपात सेवा संतर्पण सेवा आनी महासंतर्पण सेवा तांणी त्या सायडांतल्यान रायट सायडांतल्यान येवका हांगा सेंटरांतल्यान देवन आसगा. सकणक प्रसाद मेळटा कांय अर्जंट करूं नाका ते जेवण जालें मागीर वरें तुमी घेवयता मस्त ओग्गी वचका म्हूण कोणाक दिसपडटा की तांणी मात्र सोरी येवन प्रसाद घेयते 3:30 भितर खंडीत हांव तुमकां आश्वासन दिता आसा सकाळचे प्रसाद घेवन वचेत. अशींची तुमगेले सहकार मुखार वरेक समाजाक मेळ्ळो आमगेले मस्त चॅरिटेबल एक्टिविटीज आनी जाता आसा तुमकां गोता आसा. अन्नदान की एक विधवा पेन्शन की स्कॉलरशीप की तशींची सकड जनाले सहकार आमगेले पुरा कल्चरल एक्टिविटीजाक प्लस समाज सेवेक तुमी पुरा आमकां सहकार दिता म्हणून सांगताची मेगेले 2 उतरां बेता दय दोन पुरा जाण संतर्पण अन्न संतर्पण घेवन येनु मागीर हांगा प्रसाद घेवन येनु वचका म्हणून तुमगेल्या सगळ्यांक नमस्कार करताचे हांव मेगेले 2 उतरां बेता. नमस्कार. एक अनाउन्समेंट GSB महिला वृंद पार्थसारथी देवाक पांय पडून सत्यनारायण देवाक नमस्कार कोरनु स्वामीक मनान वंदन कोरनु आयल तुम सगळ्यांक नमस्कार करताची. गौड सारस्वत महिला वृंदाचे मकर संक्रांती कार्यक्रमाचे एक अनाउन्समेंट तुमगे दूर सांगचे हांव इश्ट पावता. ऑलरेडी हें पॅम्पलेट तुमगे हातां मेळ्ळच म्हूण लेखता
जाल्यार आतां एक ब्रीफ जावन हांव तुमगे येदोर एक वाजून सांगता. हेंची येवची मागीर जनवरी 14 तारीखेक दनपारा 2 गंटेक हांगाची काशीमठा हेंची हॉलांतू आमी मकर संक्रांती कार्यक्रम जावन घेतिल्लो आसा. त्या प्रयुक्त ಕೆಲವು इव्हेंट्सांनी दवरलेलो आसा. फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन, मेमरी गेम आनी अवून एक विशेष जावन 8 देखून 25 वर्स चेडवांक एक विशेष जावन एक आमी अवूंದು ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೀನ್ ತೀರ್ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಹಂಗೆ ದಲ್ಲಾಲ ಆಸ. ताजे अनुभव ಬಗ್ಗೆ एक 2 मिनिट उल्लोच एक अवकाश सगळ्यांक दिल्लो आसता. 8 देखून 25 वर्स चेडवांक त्या एक विशेष जावन एक इव्हेंट घाल्लेलो आसा. आनी कुकरी कॉम्पिटिशन अंतू कुकरी कॉम्पिटिशन अंतू डब्बे खाण म्हूण आमी घाल्ला. एनी होम मेड आयटम्स डब्बे खाण. डब्बे खाण म्हळ्यार तुमकां एक डावट येवचें पुरो. डब्बे खाण म्हळ्यार 8-10 दीस वरची तशी. एके स्वीट, एके गोडशे, एके दिक्षे आमी पुराय डब्बे खाण म्हळ्यार तेंचे डब्बे भरून दवरचे. एक 8-10 दीस व्हरता तशी. त्या एक अवूंದು विशेष जावन एक इव्हेंट घाल्लेलो आसा. ताजी मागीर आमकां बायल मनशे मात्र न्ही, दाल मनशेक समेत एक फन गेम दवरलेलो आसा. तुमी सगळ्यान हे आमगेले कार्यक्रमाक भागयसून आमगेले कार्यक्रम चंद रितीर जावं तशी तुमगेले सहकारू प्रोत्साह हांव निमून घेता. पुन्हा पुन्हा सकड भरती संख्येरी परा मकर संक्रांती 14 तारीख हेंची येवचे. 14 तारीख 1.5 घंटे भितर या. आमी शार्प 2 घंटे सूर करता ती. 2 देखून 6 तार जावचे पुरो आमगेले इव्हेंट. सगळ्यान येवका म्हण पुन्हा निमून घेता. नमस्कार. जेवण अशें इथं म्हणजे हांगा पुराय सभेक आमगेले BKV जावो, सेवक समाज जावो, महिला वृंद जावो आनी खंयचे ऑर्गनायझेशन कसं कार्यक्रम केल्यार आमी सुवे सांगता तांकां खाणाचे जेवणाचे मिस करून नजे म्हणून. कित्याक म्हळ्यार ते हाजी ते एक भारी इम्पॉर्टंट हें तें डब्बे खाण म्हूण दवरलां. दही कोरून मोल्ला घेवन हाण दवरनुकाची. मंगळूर स्टोर, उडपी स्टोर, अन्यकडे अत्रेक म्हूण सांगून हाण दवरनुकाची. इथे म्हळ्यार आज काल ते पुरा गेलना. पुरा प्रत्येक घरान समेत रांदप करची राबलां आतां. तशें देखून तुमकां एक चान्स हें करचें. दही कोरून तुमकां गोत्त आशिल्लें कसं न्ही जाता, सिंपल जाल्यार जाता. तुमी मनसाक्षी जावन घरकडे देखून कोरून हाडका म्हूण म्हगेली विनंती. विमेन स्ट्रेंथ म्हणून त्या फाटी हांगा चातुर्मास वेळार आमी एक्नॉलेज केला कशें म्हळ्यार हांगा सगळे चातुर्मास सक्सेस जावचें मुख्य कारण महिला वृंदाचें कॉपरेशन. तांतू मान न्हय ह्या पण अनेक तांतू विशेष कर म्हळ्यार पुराय महिला वृंदाचे वॉलंटियर जावन जॉइन जावन नारायण शाणे केन्ना जाता आमी ह्या फाटी ऑर्डर बार मस्तून गेला कशें म्हळ्यार विमेन वॉलंटियर्स तांणी मुखार केलें. त्या मात्र बंदुकाची पुराय जेन्ना सांगता म्हणजे बायल मनीस चेडवांकय एनकरेज करयाची वॉलंटियर जावन काम कर. आमचे बट सांगलां वॉलंटियर काम केलें न्ही ती कितली ती बदल सपोर्ट मेळटा. कित्याक म्हळ्यार मस्त कडेन मुखार एक तांकां धैर्य मेळटा आनी चांगली तरी जेन्ना संपर्क जाता म्हण पुराय चेडवांक तुमी चेले चेडवांक एनकरेज करयाची आनी प्रत्येक वॉलंटियर वर्काक तांणी भागोवची सुका म्हणून तुमकां पुनर्पी मनव करता. आयचे सेवादार हांव सांगला म्हणजे GSS तांणी प्रतिवर्ष करचे म्हणजे तांणी ह्या वर्षी भारी विजृंभणे केला आनी मुखार म्हणून हांव देवाक मागता तांकां शक्ती दिवंक तुका आनी त्या माने चांगली रितीन व्हडले कार्यक्रम हांगा देवता तांणी करता. आतां भजना कार्यक्रम आदी वापस GSB महिला वृंद चांगली युनिफॉर्म घालून बसल्याची चंद रितीन बसल्याची तर आनी मुखार सुनी युनिफॉर्म तुमी कंटिन्यू करायची. त्यामुळे जेन्ना कळटा महिला वृंदाचे भजन म्हणून भजना कार्यक्रम म्हणून तांकां तशेची पुऱ्या भागवयसल्यांका देवालेका स्वाम्यालेका प्रार्थना करता कशें म्हळ्यार तुमकां यारी चड रिती प्रचोदन दिवका देवान स्वाम्यान आनी चड रिती भजना कार्यक्रमां तुमी भागवयसुका म्हणून देवालेका स्वाम्यालेका मागता. Hallelujah.
गायन्ति स्वलीलया हरणो पुरसंयुक्तां लक्ष्मी देवी चिन्तेत ब्रह्मान्ता गुरु साक्षादिष्टं देवीं श्रीपति आचार्य श्रीमदाचार्य संतु मे जन्म जन्मनि प्रथम दान तुमगल कुलदेवाक इष्टामी प्रतिनित्य आराधन करचे व्यासरंग नरसिंह की प्रतिनित्य पूजन करचे शिले पार्थसारथी का महीने चेकडे आयतार दो लक्ष्मी सत्यनारायण प्रार्थना कोण घ्या तशी स्वामी उडगास कोण घेवचे तशी ची म्हालगड आटो कोण घ्या भक्तीनं श्रद्धेनं आमकां स्वामीन विशेष रूपात घेनो पार्थसारी प्रतिष्ठापन करून घेऊन वर्षंपती दवचे सेवा फूल कशी घांतून दिलेलं असं तशीच ताचे उद्देश दान प्रति महिन्याचे कडे आयतार दवचे लक्ष्मी सत्यनारायण पूजा देवान इतपर्यंत वरक देवान कोरोसून घेतला तशीच डिसेंबर दवचे आशिल्ले समाज तुकून दवचे आशिल्ली सेवा सामुहीक लक्ष्मी सत्यनारायण पूजा देवान 5 दिसान कोरोसून घेतली असं ही सेवा देवान अनंत रूपात स्वीकार करून घेवचे मंत्रान द्रव्यान कालांत वेळेंत अणमाणपणांत इन्नीत कसलेय चुका मागशील देवाक श्रम करून घेवन ही सेवा अनंत रूपात स्वीकार करून घेवन पूजन केलें मात तुका सानिध्य हांगा सुनीन निरंतर पूजन कटभागी आम सर्वांक दिवका त्याने ती स्वाम्यान सांगिल्ली व्यवस्था समिती आसा ती वर्षंपती दवची महिने दवचे वारा दवचे नित्य दिवस सेवा अनंत रूपात स्वीकार करून निरंतर हम तांगेला तन पूजन करून भागी अनुग्रह करका त्या मात न्ही 5 दिसाक समाज वती तुका सामुहीक सेवा केले मात्रान तांगेल वरक सामयते वर्षंपती दवचे सेवा कार्यक्रम घांतून घेतिल्ले दवा निर्विघ्ना तांगेला तन ते कोरोसून घेवचे ताजे एक भाग अंग जावन आशिल्ले सामुहीक लक्ष्मी सत्यनारायण पूजा 5 दिसा त्यांनी समर्पण केलं असं देवान त्या अनंत रूपात स्वीकार करून हाचे संपूर्ण फल त्या समाज दिवका तशीच भजकावर अनुग्रह करका तशा 5 दिसाक आभाल रद्द विशेष रूपात तुका पाय म्हणून मागतितलेची कलश सेवकी सपाद सेवा इनितर सेवा आणखी मन आले कोण तुगेल पाय म्हणून सेवा समर्पण केला ही सेवा देवान काण घेवचे तंतनी करचे उद्योग आणखी व्यवहारांत भरेपण दिवका श्रियांदल अखंड स्वभा दिल्लल चढवा विद्या बुद्धी ज्ञान अनुग्रह करचे देह म्हणून तुगेल रूप एक नडेन तो नाना रूप प्रार्थना करता देवा घरांत शुभ शोभन मंगलकारक इन्नी कणकी एक प्रार्थना करताना देवान इतलेपर्यंत सत्य कोण दिलेलं असं मुखार नशीची सत्य कट मागी देवान अनुग्रह करका तुगेले गंध प्रसादन घरा गेल मात्र आणखी देवान त्या भऱ्यापण दिला म्हणून कीर्ती अडसून घेवचे तशीची विशेष रूपात आनी तुगेले नडे आमगेले समाजात तुकून कसं जावचे असेल कार्यक्रम निरंतर देवाल सेवा समय सेवा कट भाग दिवन घेवन तुरोत्र भरेपण सर्वांक रक्षण करी अनुग्रह कर देवा सत्यनारायण पादारविंद के गोविंदा गोविंदा जय गुरु सुधींद्र स्वामी गुरु महाराज की जय गुरु संयमिंद्र स्वामी महाराज की पासा चरणारविंदा गोविंदा।